आजच्या खासा सुवाळ्याक आम्ही स्टेट फंक्शन म्हणून डिक्लेअर केल्या उपरांत ताका वेगळीच उर्बा प्राप्त जाल्या आणि पुराय गोंयभरांतल्यान पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आम्ही आमच्या कदंबा बसींचे आयोजन करता आणि सगळे लोक जे बाबासाहेब आंबेडकरांक मानपी बाबासाहेब आंबेडकरांक पुजपी हे लोक आयच्या दिसा हांगासर पावचे। सकाळपासून सांजचो पर्यंत 5 वरांपर्यंत चलपी ह्या फंक्शनाक आम्ही सरकारच्या वतीन सगळी व्यवस्था वेगवेगळी व्यवस्था ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान करता। हांव म्हणजे आमचे मिनिस्टर ऑफ सुभाष फळदेसाय ताचे खूब खूब अभिनंदन करता की तांच्यांनी वेगवेगळी स्टॉल्स कोणाचो ब्लड प्रेशर पळोवपा खातीर आसतलो, कोणी आयुष्यमान कार्ड घेवपा खातीर आसतलो, सोशल वेलफेराच्यो स्कीम समजून घेवपा खातीर आसतल्यो, हे वेगळे स्टॉल्स हांगासर लावन अवेअरनेस केल्याच्या बद्दलूय बी हांव डिपार्टमेंटाचें खूब खूब अभिनंदन करता। ह्या कार्यक्रमाचो दर्जो दर वर्सा आनीकूय उंचावत वता आणि दर वर्सा आनीकूय लोक ह्या कार्यक्रमाक येता हे पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता। पण हांव एक गजाल निश्चित सांगतलो की ज्यांच्यांनी रिजर्वेशनाच्या वतीन जे रिजर्वेशनाचो फायदो घेता त्या लोकांनी कंपल्सरी खरें म्हणजे हांगा येवपाक जाय, बाबासाहेबाच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर येवपाक जाय। फक्त तांच्यांनी म्हणजे आमी बाबासाहेब आंबेडकराक घालून दिल्ल्या रिजर्वेशनाचो फायदो घेतले आणि बाबासाहेब आंबेडकरा कडेन फाट फिरयतले हे केन्नाच जावपाक जायना। म्हाका दिसता तांकां खरें म्हणजे कदर आसपाक जाय। तांच्यांनी ह्या मागीर नोकरेंत आसूनी शैक्षणीक आसूनी बाबासाहेबांच्या प्रती आदर व्यक्त करपा खातीर हांगासर ह्या स्थानाचेर येवन तांच्यांनी आदर व्यक्त करप हे योग्य आसा। आमी पुराय गोंयभर म्हणजे वेगवेगळे कडेन सातत्यान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे ज्या ज्या जाग्याचेर पुतळे आसात त्या त्या जाग्याचेर आमी स्टॅच्यू आसात थंयसर श्रद्धांजलीचे कार्यक्रम त्या म्युन्सिपालिटी आसतले, डेप्युटी कलेक्टर आसतले, हे सरकाराच्या वतीन वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम करतात। पण स्टेटीचो सगळ्यात व्हड आणि हो कार्यक्रम हांगासर जावन आसा की गोवा कमिशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब एक्ट 2010 हाजे व्यवस्थित रित्या इम्प्लिमेंट जावचे म्हणून आमचें सरकार सदोदीत कार्यरत आसता। ताजे खंयसरूच कोणाचेरूच अन्याय जावचो न्ही म्हणून आमचें SC ST कमिशन हे बी खूब बऱ्या पद्दतीन कार्यरत करता। कोणाचेर जर अन्याय जाता आसत जाल्यार ह्या गोवा कमिशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रायब एक्ट हाच्या अंतर्गत आमी तेजे कार्यरतूय आसा। देशाक स्वातंत्र्याक जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातली तेन्ना कोणीच अनटचेबिलिटी हो कॉन्सेप्ट उरचो न्ही। आमी सगळे जाण भारतीय आसात, आमी सगळे जाण एक आसात, आमी सगळे जाण हिंदू आसात ही संकल्पना घेवन आमी फुडें वचपाक जाय आणि आमच्या मदले ही समांतरता येवपाक जाय की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एक महामानव आशिल्ले आणि भारत देशाक जाणी जी दिशा दिल्ली आसा त्या दिशेन आमी चलता आणि त्या घटनेच्या आधाराचेर आमच्या या कॉन्स्टिट्यूशनाच्या आधाराचेर संपूर्ण विश्वातली एक सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून आमकां आज मान्यता मेळ्ळी आसा आणि आमचो देश वो आयज सगळ्यात भितर श्रेष्ठ असो मानवतावादी म्हणून मुखार वचत आसा आणि हाचे चड आनी चड श्रेय आसा ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जाणी घालून दिल्ली ती तत्व आसा, जाणी घालून दिल्ली ही विषमता आमच्या देशामधली आमच्या समाजामधली विषमता पयस करपाक जाय, आमकां समानता हाडपाक जाय आणि पीडित दलित शोषित असे जे लोक सुखयले आसात तांकां मदतीचो हात दिवन एका समानतेच्या रेशे भितर हाडपा खातीर तांणी जे कितें आमकां रिजर्वेशन्स दिले आणि दलितां खातीर अत्यंत महत्वपूर्ण अशें त्या वेळार काम केले हे आमचे खऱ्यांनीच महामानव आसा। आयज आमी पळयतात ही विषमता खूप खूप पयस जाल्ली आसा। अजूनय एखादे वेळ खंय कितें कोणाचेर एट्रॉसिटी जाले जर जाय जाल्यार आमकां न्याय हक्क मागपा खातीर सगळी न्याय संस्था आसा, आमच्या समाजाचे किंवा सरकाराच्यो योजना आसा। म्हणूनच आयज या गोंय आमच्या प्रगती पथाचेर आसा, देश प्रगती पथाचेर आसा, भारत देश एक वेगळ्या दिशेन आयज वचत आसा। आमचे पंतप्रधान आमचे श्री नरेंद्रजी मोदी हांच्या नेतृत्वाखाल आम्ही पळयतात की संपूर्ण विश्वान भितर भारत विश्वगुरू जावपाच्या मार्गाचेर आसा आणि आम्ही म्हणतात संपूर्ण विश्वान भितर एक विश्व नेता म्हणून कोणाकडेन पळयले वतात जाल्यार ते आमचे नरेंद्रजी मोदी भारताचे पंतप्रधान। बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमित्तान वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचे आयोजन केल्ले आसा आणि गोंयांत सुद्धा विविध असे कार्यक्रम आसात, पण शासकीय कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम तो वार्षिक या बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानान या गार्डना भितर हांगा संपन्न जाता आणि हे करता आसतना आज आम्ही पळयलें की आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते गोंयभरली विविध सगळी भुरगीं जी आसात ज्या भुरग्यांनी
12वीची एग्जाम आसत 10वीची एग्जाम आसत ज्यांच्यांनी बरे मार्क मेळिल्ले आसा अशा सगळ्या भुरग्यांचो हांगा सन्मान केलो 96% पासून 89 पर्यंत 86 अशे विविध भुरगीं हेंच्यांनी मार्क संपादन केल्ले आसा आनी हे करता आसतना भुरग्यांनी दाखयल्लो डेव्हलपमेंट हो हातूंतल्यान सिद्ध जाता। हांगा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नांवान पुरस्कारूय दिले ज्यांच्यांनी समाजाक लागून काम केलें आसतलें विविध हातूंतल्यान क्षेत्रा भितर ज्यांच्यांनी काम केलें हेंचो हांगा सन्मान जालो आनी हे सगळे करता आसतना आज आमी पळयतात की 134वी जयंती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांची 134वी जयंती आमी मनयतात आनी हे करता आसतना तेंच्यांनी जे कार्य केलें म्हणजे आमी म्हणटात की ह्या घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर जी ज्या देशाची लोकशाही देशाची जी घटना बरयली त्या घटनेचे बरोवपी जी कमिटी आशिल्ली त्या कमिटीचे चेअरमॅनशीप ही बाबासाहेब आंबेडकर हांच्यांनी केल्ली आनी हे करता आसतना आज आमी जे अंत्योदय तत्व जे म्हणटात ह्या अंत्योदय तत्वाच्या आधाराचेर आमी सकयल पर्यंत कशें पावपाक जाय हे तांच्यांनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आपले जे घटना जी बरयली ताच्या भितर हे सगळें नमूद केलें। आमचो देश कसो वचूं जाय देशा भितर आमी जर सामूहिक सगळ्यांक घेवन जर फुडें वयतले आसत जाल्यार आमी कशा पद्दतीन वचपाक जाय ज्या तरेन आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसत किंवा गोंय राज्यात नेतृत्व करता आसतना आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसत की हे करता आसतना चौफेर विकास सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक घेवन फुडें वचपाक जाय हे तत्व तांच्यांनी दवरलें आनी म्हाका आज खास नमूद करता आमी बरीच वर्सां आमी हांगा येतात आमी पळयतात पण समाज कल्याण बऱ्याचदा खातें कितलें म्हत्वाचें हें आसना पण त्या खात्याचो मंत्री जर आसत आनी ताका बऱ्या पद्दतीन डायरेक्शन जर मेळ्ळें आसत म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या डायरेक्शनाचेर ज्या तरेन त्या हांगा काम करतात हे जर पळयलें आज वेगळें आमी पळयलें भितर येतकच आमी ज्या वेळाचेर हांगा बाबासाहेब आंबेडकरांक फुलां घालपाक वचपाक थोडोसो आमकां उशीर जातालो कारण मुख्यमंत्री येवपाचे आशिल्ले म्हणून आमी जर फुडें गेले आसत जाल्यार तांच्यांनी समाज कल्याण खात्याची जी डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी आसा विविध अश्यो स्किमी आसात ह्या सगळ्यांची स्टॉलां घातिल्लीं आसा जेणे करून सगळ्यांक ती योजना जी आसा ही योजनेची खबर आसूं जाय। बरेचशे अशे योजना आसतले की ज्या योजनांची आमकां माहिती ना ही माहिती आमकां त्या हातूंतल्यान खात्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां मेळपाक शकतली। समाजांतल्यान येवन सुद्दां आपले ते सगळे जाग्यार घालून बुद्धिमत्वान कॉन्स्टिट्यूशन तयार करप आनी ते कॉन्स्टिट्यूशनाच्या आदाराचेर भारत देशाची पूर्ण प्रगती कशी जावंक जाय कशें लॉ येवंक जाय ताजेर सगळें उलोवप आनी आज जेन्ना आमी नरेंद्र मोदीजी माननीय प्रधानमंत्री विकसीत भारताची भाशा उलयता तेन्ना खूब इम्पॉर्टंट आसा की कॉन्स्टिट्यूशन राखून आमी आमची वाटचाल फुडें घेवपाक जाय। ऑपोजिशन एक वाटेन जी तुटफूट उलयत आसतात आनी संविधान खतरे में है तांणी पयलें म्हाका दिसता स्वता वचून परत पळोवचें पडटलें तांणी कितल्या फावटी संविधान खतरेन घाल्लें तें आनी बाबासाहेब आंबेडकराचें जें संविधान जें आमी आज पूर्ण देश पळयता तातूंत विकसीत भारत घडयता आसतना विकसीत गोंय घडयता आसतना डबल इंजीन सरकार थंय माननीय प्रधानमंत्री हांगा आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या चालीक घेवन म्हाका दिसता खुबशें आमकां काम करपाची गरज आसा। आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय म्हाका दिसता सोशल वेलफेअरान भरपूर प्रगती हाडिल्ली आसा जातूंतल्यान सगळ्या समाजाच्या अंतर्गत सगळ्या लोकां कडेन पावपाचो जो प्रयत्न आसा तोय खूब कौतुकस्पार्थ आसा आनी म्हाका दिसता गोंय विकसीत करता आसतना सगळ्यांचो आमचो सहभाग आसतलो हे तांचे जे विचार आशिल्ले ते फुडल्या जनरेशनाक व्हरता आसतना तातूंत तेच विचार फुडें व्हरपाचो आमचोय प्रयत्न आसतलो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.